याद सोंपलेल्या तियात्र दिसनाची ही तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा आणि घडोवन हाडलेले कार्यावळी हांव सुखोद दे सांताक्रूज आणि हांव आंतोनेट डिसूजा तुमकां माई मोगाचो येवकार दिता. जे तियात्रीस ह्या म्हयन्यान आपलो जल्म दीस मनयता आनी जे तियात्रीस जे आतां आमच्या मदें नात तांचो आमी किरीतपणी उगडास करता. तर आमचो पयलो तियात्र कलाकार जावन आसा A.M.B. रोज. आंतोनेट, तूं ह्या तियात्र कलाकाराक वळखताय? ना, पूण हांवें ताचें नांव आयकलां. रोज म्हटल्यार आल्फ्रेड रोजाचो कोण लागशिलो वा लागता कितें? तो जावन आसा सुर्गेस्त आल्फ्रेड रोज हाचो बापूय. ताचे वयर आमकां आनी आमच्या लोकांक मातशी थोडी म्हायती दिवशी? जरूर जरूर. तो एक बऱ्यांतलो बरो तियात्र बरोवपी आनी भुमिकाय करपी. ताणें जायते तियात्र बरोवन पाळकाचेर दाखयले आनी तियात्र पळोवपाची काळजान ताणें जिखोन घेतली. ताणें आपले तियात्र गोंयांत आनी मुंबय पासून दाखयलेच आसतले न्हय? गोंयांत आनी मुंबयतूच न्हय, ताणें आपलो तियात्र काराची पाकिस्ताना पर्यंत दाखयलो आनी सगळे तियात्र कलाकार ताका चडशे देड म्हूण पचारताले. होय. ताचो जल्म 31 जुलय 1899 वर्सा जालो आनी 6 एप्रिलाचे 1982 वर्सा तो ह्या संवसाराक अंतरलो. जाता एक गूट माथ्यार घेवन भोंवता शीत मेताचो मुकुट 5 वर्सां जालीं काजार जावन बोंबोय गेल्यार म्हजो पूत. आतां हें कांतार कोणाचें तें तूं जाणें? ना, म्हाका जाल्यार खबर ना, पूण हें कांतार न्हू हांवें जायते फावट रेडियाचेर आयकलां. हांवेंनूय आयकलां. हाचो बरोवपी आनी गावपी जावन आसा सुर्गेस्त आले शिंदे कांदोली. म्हणजे हो तियात्रीस कांदोली गांवचो. सारकें तुजें. तो एक बऱ्यांतलो बरो तियात्र बरोवपी आनी गितां घडोवन गावपी आसलो. तो कसली कांतारां गायतालो? कॉमेडी? कॉमीक कांतारां न्हय, पूण डिसेंट कांतारां, मोरल आसलेली रिती देगेची कांतारां गायतालो आनी ताच्या त्या कांताराची उतरां काळजाक तोपतालीं. इतलो बरो म्हणपी आनी घोडपी आसलो तो? होय तर. ताच्या कांतारांचो आजून पर्यंत लोक उगडास करता आनी ती ताची कांतारां आजून पर्यंत गायता. तो जुलयाचे 9 1913 वर्सा जल्मांत आयलो जाल्यार 16 जुनाचे 1963 वर्सा तो देवादीन जालो. ऐक मुझे काजारी बोलणी सांगता थोड्यातूच राणी संसार तुझा सुरंगायला दिया मात राणी गोवाय रावण नकेत राणी सांगा तुका दिला वडिलांनी तोर सांग दुसऱ्याची आशा तुकाची टाकानी वाईट जाव बरो तुझो साकरामे खरो बहिणी दुसरो आनी कित्याक जाय दोळ्या आड संसार पाड उमटून विस्वासी जात तूं आगातूय कित्याक पुन्हा माताय कोणार लाये पोये गोवाचे दापून दोये बहिणी लोकाक फोटोय नाकाय तूं मोमाय तूं गोंया तुजो रिस्तीत पावला मोया हे संसार जाणा पूण नको तुजो माय पाय हांव शेजारी तुजो तूं शेजारी म्हजो म्हज्या घोराक तें कोण तुजें घोर. अरे, तूं शेजारी खंय रे म्हजो? तूं म्हजो गांव भाव. हागो हें एक कांतार जे सुर्गेस्त दोमणीक वास हाणें गायलेलें. एक एकदम फामाद कांतारां रेडियोचेर हांवें जाल्यार जायतेच फावट आयकलां. होय, आनी वचत थंयसर हें सगळो लोक गायता. त्या कांताराची उतरां आनी घोडपां एकदमूच ओपण आसा. गोरचे केस्तांव एमिगेल रोड हाच्या तियात्रांत ताणें भाग घेतलो आनी उपरांत ताच्याच तियात्रांत तो नाचूंक लागलो. होय, ताणें आपल्या पेनाचे जायते तियात्र बरोवन पाळकाचेर हाडले. 26 जुलयाचे 1929 वर्सा तो जल्मांत आयलो जाल्यार दोमणीक वास 15 फेब्रुवारीचे 2006 वर्सा देवादीन जालो. शेजारी तुझो तूं शेजारी
जातो भाऊ भाऊ जातोच गाजारी आशा भाव जातात शेजारी आगवार असताना जीव नासताना भाव भाव मोगान सारी हजार जाण बायलांकारान आठ्टोरी बायलांची गारान दादा गेली बायलांचे आयकोन भाव भाव झगडोन इजरात गारान मारा मारी कातमो रोड आमचो फुडलो तियात्रीस जो 16 जुलयाची 1939 वर्सा जल्मलो जाल्यार 13 ऑगस्टाची 1975 वर्सा ताणें ह्या संवसाराक फाट केली. बालो बसलो मोज्या काळजा. या आनी कितें कोणें बालो तोपलो रे तुज्या काळजाक? ना गो हें कांतार जें सुर्गेस्त रेजिनाल्दान घडलेलें आनी हें कांतार कार्म रोड आपल्या बँडाच्या पंगडान जेन्ना काजार सोमतालें तेन्ना निमाण्या वक्तार हें गीत गायतालो. इतलें बरें म्हटलेलें तर ताणें कांतार हें? वय तर हें गीत गायत आसतना अकोल न्हवरो तशीच मोगयां इतलें फिलींग घेवन नाचतालीं आनी ह्याच कांतारा वरवीं तो एकदमूच फामाद जावन पावलो. फोन करात रे फोन करात कितें नाचतात आमच्या आल्ले नाच काय बरे मांडो वाजूया मुलगेचा दांडे सोगल्याचे तोंडे नाचा तांडे यंबंबा यंबंबा काजारी अगवार सोगले सांगवार पाडे दोताचे यंबंबा यंबंबा वाचोद काय बोरे आलतात सोगल्याची बेहेडा गावचो जीव दोगडात गोडा केला कोण नाचोंक नकोत नाशी काळी तोडा कोण बेडवाल्यांक मातूय सुद्योग दिना उजलेर गोडी सुटतात ओडी नाच जायना बोन यंबंबा यंबंबा अरे कोतले न गोडे तांडा ओडे आमोट करून तोड यंबंबा यंबंबा पण आता नाही तूं गुलाब मासीक केन्ना तरी वाचताय? वय वाचता पूण केन्ना केन्नाय वाचता. पण म्हाका सांगशी हें गुलाब मासीक कोणें उजवाडाक काडलेलें? वय फादर सोर्गेस्त फादर फ्रेडी जे डिकोस्टा. सारकें फादर फ्रेडी जे डिकोस्ता आनी कोंकणी पाळकार जायतोच बरो वावर केला. वय आनी जायतेच तियात्र बरोवन हाडल्या आनी पालकारूय हाडल्यात आनी आपल्या तियात्रा उदेशी ताणें जायते लोकांची मनां पासून उजवाडायलें. ताणें एक ऑडिओ सीडी नीज मोग ह्या नांवाची भायर घातलेली. ती ताची नीज मोग कॅसेट एकदमूच नांव लौकीक जावन पावलेली कित्याक ते कॅसेटींतले गावपी आनी संगीत एकदमूच बरें आसलें. वय ताणें बांबोलीन श्रायन पासून बांदून हाडलेली. आनी न्यू एज प्रिंटींग प्रेस जे वेर्णा आसा तेवूय ताणेंच स्थापन केलेलें. तो दालगादो कोंकणी अकादेमी हाचो फावंडर आसा. फादर फ्रेडीचो जल्म 20 तारीख जुलयाचे 1953 वर्सा जालो जाल्यार 17 तारखेर मायाचेर 2004 वर्सा तो आमकां सोडून गेलो.
रेडियाचेर जे संगीत खेळ येताले ते तुवें केन्ना तरी आयकले? भुरगें आसतना आयकतालें पूण आतां जबर ना. कित्याक? ना पूण उगडास आसा म्हाका. कोणाची? ल्हान आसतना हांवें सोकोर पियादाद फेर्नांडीस आनी आंतोनियो मोरेस मोरायस. मोरायस, आंतोनियो ताचे. मोरायस. होय. ताचे हो केळझर तियात्र आयकले. कलाकार आपलो जल्म दीस ह्याच म्हयन्यांत मनयता. गांव आनी खंयच्या वर्सा जालोलो पळय तो मातशें सांगशीत? बरोबर सांगता. ताचो जल्माचो गांव बेनावली आनी तो 13 जुलयाचे 1924 वर्सा जल्म मनयलो जाल्यार 14 जानेवारीचे 2012 वर्सा तो संवसार सोडून गेलो. हांवें आयकलो तो एकदम बरो संगीतकार आसलो म्हणून. सारकें तुजें. तो एक बऱ्यांतलो बरो म्युझिशियन. हो कोण ट्रम्पेटर तसोच दुसरे इन्स्ट्रुमेंट तो वाजयतालो. समजलें? सजवले. आमचो फुडलो कलाकार जोआंव इनासियो डिसूजा. जुआंव इनासाचो जल्म 2 जुलयाचे 1921 वर्सा जालो जाल्यार जुन्याचे 1 1978 वर्सा तो देवादीन जालो. पूर्वातो गायल्या चोरती तशी जोरगाची टोन खोशेच्या नादार जावशी मागीर उपकारो नाची तूं तुझी आत बागली म्हणटो तिका उडयशी तू पिसडून देखून दादल्याची कितें कोत्ताय तें तूं बरें करून बोललेल्या घरांतली तू एक वसातीक धरून हाडटाय फाटी फुडें पळय नासतना तिजे लागीं काजार जाताय थोड्याच तेंपान बायलेक मागीर तूं पोटांनी मारताय वसल्या गोवांक लागून कितल्यो बायलो दुकानी रडटाय काजार म्हणचे सोजमोलाय तुवें खावचें म्हूण गोडशें लोकाल्या भुरग्याक काडटाय तेका फावो तशें पोवचें तुज्या हातीन मेवलें म्हूण तें चिंताय राज्जिकलो म्हूण सोर्गीचें वसल्यांनी तुका काजार फावो न्हू आंकवारूच रावचें. तो मोर्मो गांव पोर्ट ट्रस्ट हातूंत सर्वीस करतालो. तो एक बऱ्यांतलो कॅरेक्टर एक्टर जावन आसलो. आनी ताका पुर्तुगेज येताली म्हणून ताका चडशे पुर्तुगेज पुलीस ऑफिसराचो रोलूच दिताले. तो एक बरो कंपोजर आनी गावपी आसलो. तो सोलोज, त्रियोज, कॉटेट्स आनी किंटेट्स ह्या सगळ्या गितांनी भाग घेतालो. आमचो फुडलो तियात्रीस तोमास आगिलिनो फेर्नांडीस. हाका पीटर चॅम्पियन म्हटल्यार सगळ्यो तियात्रीस वळखताले. हांव जाल्यार ताका तितलो वळखना पूण ताची कांतारां हांवें ऑल रेडियोचेर जायती आयकल्यात. तो एक विनोदी कलाकार आसलो. म्हणटोच तो कॉमेडी गितां गावून ओ कॉमेडी रोल करून लोकांक हांसयतालो. सारकें न्हू? वय. आनी हिंदू तर ताका कॅरेक्टर दी जाल्यार न्हू तो रोल सारको फोडून उडयतालो. आनी चडशे डायरेक्टर हिंदू कॅरेक्टर आसत जाल्यार तो रोल ताकाच दवरताले. समजलो. तो एक बरो गावपी आनी कॉमीक कांतारां म्हणून तो लोकांक पोटभर हांसयतालो. सारकें न्हय? वय. ह्या कलाकाराचो जल्म 21 जुलयाचे 1932 वर्सा जालो. आनी 27 नोव्हेंबराचे 1965 वर्सा तो आमकां आनी पाळकां सोडून गेलो. फुडल्या त्या कलाकाराचें नांव फ्रांसीस बॉर्जीस. सोकुरबाब, हो तियात्रिस्ताक हांवें केन्नाच वळखूंक ना आनी ना पूण केन्ना पळोवंकूय ना. तुवेंच कित्याक? हांवेंनूय ताका पळोवंक ना पूण ताका फ्रँक बॉर्जीस म्हणल्यार सोबत वळखताले. तो खेल तियात्रांनी बरोच पोरजोळ्ळा आनी पॅट्रीक दोरादाच्या तियात्रान तर तो खुबूच नाचला. सारकें तुजें. तशेंच A.M. पाशेको हाचो तियात्र फातोर ह्या तियात्रांत ताणें एकदमूच बरी भुमिका केलेली. वय. ताचो जल्म जुलयाचे 25 1949 वर्सा जालो.
जाल्यार 2 तारखेर ऑगस्टाची 2013 वर्सा ताणें ह्या संवसाराक फाट केली. फुडलो तियात्रीस जॉन सेबास्टियन सिक्वेरा, जाका जॉन मिस्त्री म्हटल्यार सोगोट वळखतात. जुलयाची 25 1933 वर्सा तो ह्या संवसारांत जल्मांत आयलो. जाल्यार 6 तारखेर जुलयाची 2013 वर्सा तो देवादीन जालो. बऱ्यांतलो बरो म्युझिशियन, जाणें आपल्या वाजोवपांतल्यान आयकोपाची काळजां शांत केली. आनी ताच्या ह्या बऱ्या वावरा खातीर आर्ट एंड कल्चराचो खाला गौरव पुरस्कार ताका फावो जालो. फादर कायतान डिकॉस्टा होवूय एक बरो बरोवपी आनी दिग्दोसपी. होय, ताणें 16 वर्सांचे पिरायेर आपलो पयलोच तियात्र क्रीम केन्नाच बॉक्साना बरोवन पाळकार हाडलो. होय, आनी वर्सांचे वर्सां तो तियात्र बरयतालो आनी आपल्याच्या जल्मा दिसा तो ते पालकार हाडटालो. 2014 वर्सा तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा हाचो लायफ टायम कॉन्ट्रिब्युशन टू तियात्र हो एवॉर्ड ताका फावो जालो. ताचो जल्म जुलयाचे 18 1939 वर्सा जालो. जाल्यार नोव्हेंबराचे 2 तारखेर 2015 वर्सा तो आमकां आनी कोंकणी पाळ सोडून गेलो. जिवितान बावटो उगलो एकावो देवा. सुगुल बाब, एक कांतार बाय लोनान गायलेले न्हय? सारकें तुजें. हें कांतार लोनान गायलेलें, पूण हें कांतार खंयच्या आल्बमाचेर आसलें खबर आहा तुका? ना. हालो लोना हो आल्बम कोणाचो? लॉरेन्स दे तिराकोल हाचो. आनी हें गीत बरयलेलें सुर्गेस गाबरू हाणें. ते कांतार मात एकदम फामाद जालेले आसा. सारकें तुजें. मागीर ताची जल्माची तारीख मातशी सांग न्हय. अगो सांगता ताकीद कित्याक कोत्ताय? आनी ताकीत कोचीच पडटा आनी कितलेशेच तियात्रीस उरलेले आसात. बरें तर ताचो जल्म 17 जुलयाचे 1943 वर्सा जालो. जाल्यार 26 एप्रिलाची 2016 वर्सा ताणें ह्या संवसाराक फाट केली. आज तुझ्या काजाराचो दीस, बाय सोल्ले जोडून जग सांगा. देव जाणा कित्याक पडून आयज दुयें, बेसोंग दिवंक उखलो ना. शेकीं तो लागीं पावलो दीस, सोडूच्याक माय पायचो तूं साथ. उजवाड्या गाराचो आयज उणो जालो, तूंच आसले मोगाची वाट. पाटांका करून माय पायचे घर सोडून दिलेल्या गारान राव. दोग देणी दिवंक ना पूण घेवन वेताय बरे गूण, रेशपेक तुजो सवाव. पोरसांतलें आमच्या फूल बसोंक दिवंक नांदूल, हें फूल तूं सदांच माव. भांगार दिवंक ना खोरें, पूण शिकोयलां बरें, वायट बरो काडूंक ठाव. आदरात बाय, मिस जुली म्हणटा ताका तूं वळखताय? ह्या आनी कोण? हांव जाल्यार वळखना रे. आगो हें तें न्हय, हें एक चेडूं न्हय, पूण हो जावन आसा दादलो तियात्रीस. दादलो? आनी ताका मिस जुली म्हूण कित्याक म्हणटाली तर? ताचें सारकें नांव जोकीं कायतान कुतिनो, पूण ताका मिस जुली कित्याक म्हणटाले तें जाणाय? कोंकणी पाळकार चडसो तो उस्तरेची भुमिका करतालो. सजमलें. मिंगे रोडाच्या साबार तियात्रांनी लिडींग लेडी असो रोल ताणें केलेले आसा. साबार रोल. आनी म्हाका एक सांग, ताणें आपले तियात्र केन्नाच बरोवंक ना? बरयला काजाराची गांठ हो ताच्या पेनाचो तियात्र. तो जुलयाचे 18 1920 वर्सा ह्या संवसारांत जल्मांत आयलो.
जाल्यार 7 तारखेर नोव्हेंबराचे 1957 वर्सा तो आमकां आनी कोंकणी पार्क सोडून गेलो. वेलिंग गांवांत रावपी एक बऱ्यांतलो बरो म्युजिशियन. तियात्र पळोवपाच्या आनी संगीत आयकुपाच्या काळजांनी ताणें आपलें विराट केलो. इतलो व्हडलो संगीतकार जाल्यार आमकां ताचें नांव आनी केन्ना जल्मान आयला पळय तो मातशें सांग. सांगता ताचें नांव जुझिनो डिसोजा. तो 15 जुलयाचे 1941 वर्सा जल्मान आयलो जाल्यार 8 तारखेर मायाचे 2017 वर्सा तो संवसार सोडून गेलो. बँड लिडर म्हूण तो वावुरलो आनी शेकड्यांनी कॅसेटी आनी तशेंच सीडी ताणें संगीत बसयलें. सारकें म्हज्याय कांय सीडीक आनी कॅसेटीक ताणें संगीत दिलेलें आनी तातूंतल्या एका आल्बमाक बेस्ट आल्बम ऑफ द इयर म्हूण एवॉर्ड फावो जालो. म्हजो आवंडो हो संगीत आनी कांतारांचो आल्बम ताणें उजवाडाक हाडलो. ताचे फाटल्यान आनी एक फामाद म्युजिशियन जो ह्याच म्हयन्यान आपलो वाडदीस मनयता. तो जावन आसा मार्वेल एस नोरोना. ताका मानव मिस्त्री म्हटल्यार सोगोटूच वळखतात. ताचो जल्म जुलयाचे 14 1942 वर्सा जालो जाल्यार 13 जुन्याचे 2019 वर्सा तो हो संवसार सोडून गेलो. 12 वर्सांचे पिरायेर ताणें संगीत शिकपाक सुरवात केली. उपरांत 1963 वर्सा तो एका बँडान जॉयन जालो आनी थंयसर ताणें 9 वर्सां ट्रांपेट वाजयली. ताचे उपरांत ताणें तियात्रांनी वाजोवपाक सुरवात केली आनी जायत्या फामाद डायरेक्टरांच्या तियात्रांनी वाजोवन ताणें तियात्रांचो दर्जो वाडयलो आनी चडयलो. आतां तुका कोंकणी रोमांसी वाचपाची संवय आसा? संवयच न्हय, म्हाका चड आवडूय आसा. हय, कोणाचे रोमांसी तुवें वाचले? चड न्हय, दोगांच जाणांची. कोणाचे? एकलो रेजिनाल्ड आनी दुसरो पियात्रो. तशें तर हो भोंवेतूर पियेत्रो ह्याच म्हयन्यान आपलो जल्मदीस मनयता. म्हजो न्हय पूण स्वर्गीय एच ब्रिटॉन हाचो. ताचो जल्म 14 जुलयाचे 1938 वर्सा जालो जाल्यार 16 जुलयाचे 2019 वर्सा तो ह्या संवसाराक अंतरलो. एंड्रू फेर्नांदीस होय तियात्रीस ह्याच म्हयन्यान जल्मान आयलोलो. जुलयाचे 22 1923 वर्सा तो ह्या संवसारान जल्मलो. आनी 29 डिसेंबराचे 1978 वर्सा ताणें ह्या संवसाराक फाट केली. कोंकणी पाडकार अस्तरेच्या रुपान अस्तरेचे भुमिकेन तो बरोच पुरजोडलो. तो आपली कातरां खूद गोडटालो आनी गायतालोय. स्वर्गीय एंटनी मेंदीस आनी स्वर्गीय सी आल्वारीस हाच्या बरोबर ताणें जायतीं गितां गायल्या. जोकी कोसेसांव गोमिस हाका जॅकी म्हटल्यार सगलो लोक वळखतालो. तो जुलयाचे 12 1961 वर्सा जल्मांत आयलो जाल्यार 12 फेब्रुवारीचे 2020 वर्सा ताणें संवसाराक फाट केली. ताणें कोंकणी मोलार कसलें काम केलां तें आमकां मातशें सांगशी? तो एक बऱ्यांतलो बरो एक्टर आसूं. तशेंच तो तियात्रूय बरयतालो आनी ते सीडी रुपान निर्माण करतालो. ताची एक सीडी महानंद ही बरीच गाजली आनी ताणें ते सीडी वरवीं जायतींच नामणां जोडली. सुकुलबाब, आमचो फुडलो तियात्रीस मेर्शेचो मिगेल डायस हाका तूं वळखता? मिंगेल डायस? ओ आनी कोण गो? मिंगेल? आरे आमचो मिंगलू. ताका तूं वळखताय? वळखता म्हणजे तो माडार चडटाना कोवान बसताना माडाच्या थंयसरूच गितां घडटालो आनी ती पाळकार म्हणून लोकांक उर्बेन दवरतालो. म्हणटूच ताका बरो डिमांड आसलो तो तेन्ना. डिमांड आसलो ताका कितल्या गांवांनी वत्ताले मुद्दम आनी ताची गितां आयकून लोक खुशाल जाताले, पोटभर हांसताले. मिंगेल हाका काल अकादेमीचो एवॉर्ड बेस्ट सिंगर एवॉर्ड पासून फावो जालो. ताचो जल्म जुलयाचे 10 1929 वर्सा जालो जाल्यार 25 जुलयाचे 2020 वर्सा तो आमकां आनी कोंकणी पाळकाक आदेश करून गेलो.
तियात नाचलो बिरात मुदी सोपली कांतार गोडूंक जायनासले हांवें उजार केली तोगली पयलोच तियात नाचलो उमेदीन बरो लोक म्हणो चेड्या तूं कॉमेडी कोत्ताय बरो गांवचे तियात्रीस आपूण म्हाका व्हरो उपरांत हांवें कांतार गोडले सुपान घेता वारो वाचतलो बेलो आनी फोंडानूय गेलो सुपान घेता सुपान घेता वारो कांकणाचो गेलोय तुरो पडूंक दिसतालोय बरो आतां कोणा बोडो माय मारूंक घेवूनो फेस्ताचे फेस्ता मावताली फुलाचो शेलो कोणे मोडगोवा तियात्राक म्हाका येलो एक कांतार म्हणून कितलेच फाट रिपीट म्हाका केलो तियात्र सोंपतो लोकांनी आत म्हाका दिलो तेन्ना मी उलो ते मेरशे तुमचे वळखीचो जालो कांतार गोडूंक जायना म्हूण हांव जातालो फुगार आतां कांतारां व्हडली तोकली करून उजार मनशाच्या नशिबांतले तेन्ना जायना नेगार वयता तिचो नांव जोडला म्हणून इयोळींक कांतार संसार कोसलो सोसूंक जायना तसलो हांवच नको जालो मोग म्हणून वचलो मोगीत हांव आसलो वचलो मरे दसलो मोगार तुज्या पडोन हांव म्हणून वचलो असो गोडो मोग करी तिच्याक वेगार गेले मेरी काळजाच्या म्हज्या केली तोरी गोमट्यान तुवें घातली तोरी आतां तूं म्हणटाय सरी ला 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 ले हो ला ला ले हो ला 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 ले ला 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 वा ला 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 ले ला 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 ले ला ला ले ला 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 अशीं 4 वर्सां वयर म्हाका जाली कॉमेडी कांतार म्हणून तुमकां हुशार हांवें केली तशीं जायत्या जाणांक कांतारां घडोवन दिली थोडी गोंयां आसा थोडी लंडनां गेली संवसारांत मनीस म्हणचे घोर आनी माती संवसाराची एक आमी देवाक लायता वाती एक कांतार म्हणून तगल्यो कितल्यो राती आनी मुगोडे म्हणूंक जायना म्हजी काबार गॅरेंटी संवसारांत मनीस म्हणचे घोर आनी माती
म्हणून तोगल्यो कितें राटी आनी मुगोडे म्हणूंक जायना म्हजी काबार गेले आनी मुगोडे म्हणूंक जायना म्हजी काबार गेले आमचो फुडलो तियात्र कलाकार जावन आसा बेनी जे रिबेलो. ताचो जल्म 24 जुलयाचे 1967 वर्सा जालो जाल्यार 21 एप्रिलाची 2021 वर्सा तो देवादीन जालो. सुकूर बाब, हांव ताका तितलें वळखो ना. पण हांव ताका वळखता. हय, तो चड करून ओस्तेराचो रोल करतालो आनी म्हातारेचो रोल तो एकदमच बरो करतालो. तो कांतूय बरयतालो आनी पड्ड्या फाटल्यान रावन त्या कांतांक सेगूनय घालतालो. आमचो फुडलो तियात्र कलाकार जावन आसा फ्रांसिस्को फेर्नांदीस. हो गांवांत सालिगांवचो आनी तो पाडकाच्या चडशीं ओस्तोरी न्हेसोन गितां गायतालो. पूण ताची कांतारां खंयच्या विशयाचेर अशीं आसतालीं? चडशीं कांतारां कॉमेडी म्हणटालो तो आनी लोकांक पोटभर हांसयतालो. आनी ओस्तोरी न्हेसल्या उपरांत तो एके ओस्तरे पर्यांत कुशीन काडटालो. तशें जाल्यार लोक सारको पोट बरोसर आसतलो. सारकें तुजें. ताची जायतीं कांतारां यूट्यूबार ताणें अपलोड करून दवरल्या. ती सगल्यांक आमकां पळयणाऱ्यांक पळोवंकूय मेवता आनी आयकोंकूय मेवता. ताचो जल्म जुलयाचे 24 1965 वर्सा जालो आनी 11 ऑगस्टाचे 2022 वर्सा तो आमकां सोडून गेलो. जुझे जोकीन आगियार हो आमचो फुडलो तियात्र कलाकार. तूं हाका वळखताय? ना, हांवें ताका केन्नाच पळोवंकूय ना. पूण हांव ताका वळखता. जायते जाण ताका वळखना कारण ताचो वावर पड्ड्या फाटल्यान रावन करपाचो. म्हणजे तो एक स्टेज मॅनेजर आनी 12 वर्सां ताणें प्रिन्स जेकब हाच्या पंगडान स्टेज मॅनेजराचो वावर केला. सजमलें. म्हणजे काम आवड पूण तें कोणाचेच नदरेक वचोंक ना. सारकें तुजें. ताचो जल्म 25 जुलयाचे 1959 वर्सा जालो आनी 6 तारखेर जुनाचे 2021 वर्सा तो संवसाराक अंतरलो. सुकूर बाब, सांग. बेनावली गांवांत तियात्रिस्तांचें बिरें सोतो फोट. सोत हा सोत चडशे तियात्रीस बेणावले गांवचे आनी कोलवा गांवचे. पूण अकस्मात हो प्रश्न विचारपाचें कारण कितें? कित्याक आमचो फुडलो तियात्रीस जावन आसा बाणालीचो. कोण गो तो? तो जावन आसा सिरिलो दोमिंगो फेर्नांडीस. तो जल्मलो जुलयाचे 7 1941 वर्सा जाल्यार 30 जुलयाचे 2022 वर्सा तो ह्यो संवसार सोडून गेलो. एक बऱ्यांतलो बरो गावपी आनी एक नांव असतो तियात्र कलाकार. हालींच ताका तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा हाचो लायफ टायम कॉन्ट्रिब्युशन टू तियात्र हो एवॉर्ड फावो जाल्लो. तर हांगासरूच ह्या सोंपलेल्या तियात्रिस्तांची ही कार्यावळ आमी सोंपयता. पूण तयार रावात उगडास धरून फुडल्या म्हयन्यांत हीच कार्यावळ पळोवपाक. तर इतल्यान आमी तुमचो निरोप घेता. देव बरें करूं.